आयज एक दुखद घटना आमच्या समोर येता, त्या खातीर आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसात। एकजुटता दाखोवपा खातीर, सॉलिडॅरिटी दाखोवपा खातीर आनीक ह्या देशा बद्दल राष्ट्रीयत्व घेवन आमी मुखार वता आसतना ह्या देशाचेर जावपी हल्ले ते मागीर काश्मीराच्या पहलगाम हांगा जावनी आमच्या गोंयकारांकय तितकेच प्रमाणात ते दुखले आसा। कारण आमी भारत मातेचे एक अभंग अशें अंग आसा। काश्मीर हो आमचो आसा। ह्या काश्मीरान भितर कोणाक हक्क दिलो ना की पाकिस्तानाच्यान येवन आतंकवादी येतले, टेररिस्ट येतले आणि गोळीबार करतले आणि मारतले वतले। आणि त्याच बरोबर ह्या भारतान रावपी जे आतंकवादी आसा ते पाकिस्तानाच्या इशाराचेर नामून आमच्याच ह्या देशा भितर दहशतवाद करतात, तांच्या विरोधात निषेध सभा आसा। फक्त निषेध न्हय तर ही सॉलिडॅरिटी आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीक आमी सांगपाक सोदतात की हाचो बदलो हो परत आमकां घेवपाकच जाय। आमी भारत देशाचे नागरीक आसात। काश्मीर हो आमचो भाग आसा। काश्मीर जर आमचे नंदनवन आसा ते भारताचो मुकुट आसा आणि ह्या मुकुटाचेर कोणी हल्लो केलो जर जायत जाल्यार आमी कदापि सहन करचे ना। पाकिस्तानाक जर झगडी करपाची आसा जर जायत जाल्यार सीमेचेर आमी येवचे, बॉर्डरीचेर येवचे, समोरासमोर येवचे। अशे भ्याड हल्लो करून जे निष्पाप अशे निरपराध अशे जे पर्यटक वतात त्या पर्यटकांचेर, त्या बायलेचेर, त्या भुरग्यांचेर, त्या सगळ्या अपायज अशा लोकांचेर तुम्ही निष्पाप लोकांचेर असो हल्लो करतात आणि पळ काडटात, हे कदापि आमी सहन करचे ना। म्हणूनच आयज सांग्यावेल्यान आमी ही निषेध सभा आयोजन केल्ली आसा। एक अवघ्या 2-3 दनपारच्या वेळार आमकां दिसले की आमी कितें तरी करपाक जाय म्हणून आयज एक उलो मारलो आणि आयज तुम्ही 200-300 लोक हांगा जमले म्हणून खूप मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। देशा खातीर अशेंच मुखार येवपा खातीर आमी तुमकां आवाज दितात। ही फक्त एक सुरवात जाल्ली आसा, एक देणगी आसा। जर गरज पडली जर जायत याच सांगे मतदारसंघांतल्यान 10,000 मोर्चो काडपाची आमची ताकद आसा, सक्षमता आसा। अशेंच काबार जाल्ले आसा। म्हणूनच कोण कितें म्हणटा ते कोण न्ही। आमी पळयतात जर अमेरिकेचेर कोणी असो हल्लो केलो जर जायत, अमेरिका उद्ध्वस्त करता, आमी कोणा खातीर रावपाक जाय, कोणाच्या बंधनाचेर आमी रावपाक जाय। कोण युनायटेड नेशन कितें म्हणटले हे चिंतत रावपाची वेळ न्हय। जर ही प्रगत राष्ट्र आसात, तांकां जर अनुमती आसा, तांकां जर बदलो घेवपाची संधी घेवपाची तांकां पूर्णपणे जर हे आसा, परवानगी आसा जाल्यार आमकांय ती परवानगी मेळपाक जाय। कारण भारत देश एक सक्षम देश म्हणून मुखार आयलो आसा। आमचे कडेन तंत्रज्ञान आसा, आमचे कडेन आर्मी आसा, आमचे कडेन नेवल आसा, आमचे कडेन एअर फोर्स आसा, आमचे कडेन बरे तरेची फायटर विमानां आसात, रावतात कोणा खातीर। म्हणूनच ही निषेध सभा केल्ली आसात। सगळ्या मदीं एकचार आमच्या भितर वचपाक जाय म्हणून आमी ही निषेध केल्ली आसा। अटल बिहारी वाजपेयीन त्या वेळार पोखरण टेस्ट केली, खंयच्याच कोणाक आयकले ना। न्यूक्लियर पॉवर जो कितें आसा भारताचो तो सगळ्या जगाक दाखोवन दिलो। आयज त्याच प्रमाणे कठोर अशे स्टेप्स घेवपाची गरज आसा। म्हणून आमचो उलो आसा सगळ्या आमच्या भारतीय नागरिकांक, गोंयच्यान हे पेटोवन उठपाक जाय। प्रत्येक राज्यांतल्यान ही ज्वाला पेटोवन उठपाक जाय। ही मेळवातीची मशाल जावपाक जाय, मशालाचो एक ज्वाला जावपाक जाय आणि ह्या ज्वाल्याच्या पेट्टे ज्वाला भितर पाकिस्तान बेचिराग जावपाक जाय। मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को मिटा दो।